एफडीएन 20 ऑक्टोबराक भायल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्याचेर निर्बंध घालपी काडिल्ल्या परिपत्रकाक सी फूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे गोंय प्रदेश फाट्यान हायकोर्टात आव्हान दिलां. एफडीएन ब्रेस्तार हे याचिकेचेर कोर्टात एफिडेव्हिट दिले. परिपत्रकाक आव्हान दिवपी याचिकादाराचे अधिकाराचेरूच सरकारान प्रस्न उपस्थित केला. ताचे फुडें वचून एफडीएन एफिडेव्हिटांत म्हटलां ते अशें: 20 ऑक्टोबराक काडिल्लें परिपत्रक हे नुस्त्याचे येरादारीक लायसन आनी फूड सेफ्टी आनी स्टँडर्ड रेग्युलेशनाचे नेम पाळप सक्ती करपा खातीर आशिल्ले. याचिकादार असोसिएशनाचे वांगडी भायल्या राज्यांतल्यान स्वता नुस्तें गोंयांत हाडिनात. ते हेरांचे ट्रान्सपोर्टर सेवेवरवीं गोंयांत नुस्तें हाडटात. गरजेची लायसनां घेतल्यात त्या ट्रान्सपोर्टरां कडल्यानूच याचिकादार एक्सपोर्टरांनी नुस्तें आयात करचें. परिपत्रक रद्द केलें जाल्यार भलायकेक घातक नुस्तें गोंयांत येवंक लागतलें. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड नियामक कायदो केंद्राच्या अधिकारा खाला येता. गोंय सरकाराक तशें परिपत्रक काडपाचो अधिकार ना म्हूण ट्रेडरांचो आर्ग्युमेंट. मात आयात बंदी करूंक नाशिल्ली जाल्यार गोंयांत घातक नुस्तें येवपाचें हो सरकाराचो आतां आर्ग्युमेंट. म्हणजे इतलो तेंप फॉर्मेलिनाचे दुबावान बोवाळ मारताले ते एक्टिविस्ट आनी लोक शेर्त. कोर्टान केस मंगळारा दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.